आयच्या अपडेटीत सगळ्यान पयलीं तुमकां अपडेट दिता ती जीएमसींतली. जीएमसीन काल राती एका कोविड पेशंटान जो 142 वार्डान एडमीट आसलो तिने एक फेसबूक पोस्ट करून अपडेट दिली की ह्या वार्डान 142 वार्डान ऑक्सिजन सप्लाय ना म्हणून चारूच कितें सिलिंडर दिल्ले आनी ते सोंपपाक गेल्ले आनी 50 सुमार पेशंट थंय खाटींचेर स्ट्रेचराचेर जमनीचेर आशिल्ले तेजे विज्युअलू आमी पळयल्ले. तेजे उपरांत बोळा जातकूच सोशल मिडिया वयल्यान मागीर मिडिया कडेन वचून मागीर बोळा जातकूच सीएमान स्वता दखल घेवन सीएमान मागीर स्टेटमेंट इश्यू केलें की आपूण स्वता खांडेपारकार दोतोरा कडेन उलोवन मागीर ते सप्लाय करतालो तेजे कडेन उलोवन तो एक जाय तितले सिलिंडर त्या वार्डान पावयल्या म्हणून. तेजे उपरांत दुसरी अपडेट काल ओपोजिशन लिडरांची मिटींग जाल्ली. ओपोजिशन सगळे MLAs आहा तेंची मिटींग जाल्ली जेन्ना स्टेटमेंट इश्यू केले ताजेरूय सीएमान स्टेटमेंट इश्यू केलो. एक आसलो तो विजयाचो की ऑल पार्टी मिटींग सीएमान घेवपाक जाय आसली म्हणून सीएमान स्टेटमेंट इश्यू करता आसतना सांगलें की सगळ्या ऑल MLAंची 40 MLAंची तेणी ऑनलायन मिटींग कॉल केल्ली. तेन्ना विजय आनी विजयाचे बाकीचे दोग जाण जयेश आनी विनोद आमदार हे तिगूच जाण आमदार दोनी मिटिंगांक अवेलेबल नासले. तेंची सजेशनां सरकाराक येयली ना मिटिंगे उपरांत सुद्दां अशें सीएमान जाहीर केलें की आरोप करपाक सोंपें पण जेन्ना मिटिंगेक आपयल्ल्या आमदारांक तेन्ना तेंच्यांनी त्यो अटेंड करूं नासले. ऑनलायन मिटींग घेतले ते मिटिंगेक दिगंबर कामतू आसले, रोहन खंवटे आसले पण विजय आनी विजयाचे बाकीचे दोग जाण आमदार ते मिटिंगेक येवं नाशिल्ले. दुसरो स्टेटमेंट तेंचो आसलो दिगंबराचो आसलो की फ्री वॅक्सिनेशन कंटिन्यू करपाक जाय, पयशे घेवचे न्हू वॅक्सिनेशनाचे म्हणून. तेन्ना तेजेर रिप्लाय करता आसतना सांगलें की गव्हर्मेंट जितली वॅक्सिनेशनां दितलो ती लोकांक फ्री दितलो. प्रायवेट आपल्या चेन हॉस्पिटलांतल्यान खंयची वॅक्सिनेशनां मॅनेज करता आनी ती जर पयशांनी दिता जाल्यार तो तेंचो इश्यू पूण गव्हर्मेंट जी वॅक्सिनेशनां दितलो ती विकत दितलो. इवन तेंच्यांनी फुडें वचून सांगलें की आमदारांक जितले वॅक्सिनेशन दिल्या ती सगळी फ्री दिल्या हेजे पण हेजी फुडली वॅक्सिनेशनां फ्री आसतली म्हणून. दुसरी आनी एक अपडेट दिल्या गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला जर्नलिस्ट जे सारके फ्रंटलायन वर्कर कशे काम करता फिल्डार रावन तांकां वॅक्सिनेट करून घेवपाचें डिसिजन गोवा गव्हर्मेंटान घेतला. रोखडेंच तेंचें वॅक्सिनेशन स्टार्ट करतले म्हणून सीएमान सांगलां. दुसरे स्टेपअप हॉस्पिटलाचो जो हें आसलो पयलीं काल तेंच्यांनी ब्रीफ केल्लें की श्यामाप्रसाद मुखर्जी हितून जे कोण पेशंट हॉस्पिटलायज जावपाची परिस्थिती आहा तांकां पयलीं हाडून श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे कोवीड कॅर सेंटरान दवरप. थंय दोतोरूय आसतलो आनी जर तांकां ऑक्सिजनाची गरज बी पडटा तांकां हॉस्पिटलायजेशनाची गरज पडटा जाल्यार तांकां जीएमसीन शिफ्ट करपाक बरें पडटा म्हणून. तेजे फुडें वचून सरकारान तो निर्णय घेतला की सगळ्या तेंच्या PSCनी बी स्टेपअप हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करतले. जंय पेशंटाक जर दिसता हॉस्पिटलान आपल्याक हॉस्पिटलायजेशनाची गरज जाल्यार ते पयलीं व्हरून त्या PSCनी आपल्या लागीं आसलेल्या PSCनी एडमीट जावन थंय बेजीक कितें आहा तो ट्रिटमेंट घेवपाक शकता आनी चड गरज कसली पडली जाल्यार मागीर ते GMC सारक्या मोठ्या हॉस्पिटलांनी येवपाक शकता. ह्यो गजाली काल हे केल्यो. तेजे उपरांत आनी एक ब्रेकींग राती PM मोदीन सीएमाक फोन केलो आनी मेनली फोन आसलो तो ऑक्सिजन सप्लायचेर आसलो. ऑक्सिजनाचो स्टेटस कसो आहा तो सीएमान फूल स्टेटस दिलो तांकां ऑक्सिजनाचो कसो आहा तो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी बेड्स ऑक्सिजन बेड स्टेटीन कितले अवेलेबल आहा, कितले फ्री आहा काय सगळ्यो युटिलायज आहा हेजो स्टेटस आसपाक मागलेलो. तितून जेन्ना ऑक्सिजन बेड्स म्हणटा तेन्ना तो पायपलायनींतल्यान म्हणजे सारको बेडीच्या सायडीन जी सिस्टम बशिल्ली आसता इनबिल्ड सिस्टम बशिल्ले त्योच बेडी कावंट करता. पण गोवा गव्हर्मेंटान म्हटलें की आमी ज्यो बेडाचेर ऑक्सिजन पायपलायन सिस्टम ना पण थंय सिलिंडर लावन वा थंय आनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर लावन जर ऑक्सिजन दिता जाल्यार ती बेड सुद्दां ऑक्सिजन बेड म्हणून कन्सिडर करतले आनी ते तशें ते हें करतले. तेजे उपरांत ऑक्सिजनाचो ऑडीट जावं जाय म्हणून मोदीन तांकां सांगलें आनी ऑक्सिजनाचो ऑडीट स्टेटीची गरज कितली आहा, प्रोडक्शन कितलें जाता, सप्लाय सारको जाता काय ना, सप्लाय खंय गॅप उरता ह्या सगळ्या गजालींचेर आनी बाकीच्यो खंयच्यो कंपनी कितलो ऑक्सिजन सप्लाय करपाक शकता हेजें एक ऑडीट करपाक जाय अशें सांगलें आनी ते ऑडिटूय आतां स्टेटी भितर जातले. दुसरे आयज सकाळीं CM आनी HMन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्स्पेक्ट केले. थंय वचून तेंच्यांनी सगळीं पळोवन गेले. थंय बेड्स घातल्या, सगळी एक 2 फ्लोर तेंच्यांनी तयार केला, एक रेडी केल्या. 150 बेड सुमार थंय रेडी आहा पेशंटांक शिफ्ट करपा खातीर. आनी थंय एक बरी गजाल म्हणजे थंय बांदता आसतनाच एडवान्स टॅक्नोलॉजी यूज करून 20,000 लिटरची ऑक्सिजन टँक थंय बशिल्ले आनी तो पायप ऑक्सिजन म्हणजे ओल्ड सिस्टमींतल्यान न्यू सिस्टमींतल्यान हे सगळें ऑक्सिजन सेटअप केला. सो तेजो ऑक्सिजनचो फ्लक्च्युएट जाता GMCन कसलेच इश्यूज ह्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान आसचे ना. सो ते 150 पेशंट सुमार आयज फाल्यां करून ते शिफ्ट करपाच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान
थंय शिफ्ट जाल्या उपरांत 150 लोकांचो जो ऑक्सिजनाचो प्रश्न सुटलो तितलो GMC वयलो लोड कमी जातलो. GMCक जे मागीर सिलिंडर लावन ऑक्सिजन दिवचो पडटा तेजे वयलो लोड कमी जाता. तेंच करता आसतना आनी एक CMन अनाउन्समेंट केली की वेदांता, फॉमेंतो आनी सिमेंस सारके कंपनी फुडें येवन ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे एक मशीन जे एरांतल्यान ऑक्सिजन पूल करून पेशंटाक दिता ते सिलिंडर वा लिक्वीड ऑक्सिजन फील करपाची गरज ना आनी त्या गजालीचो त्या मशिनांतल्यान ऑक्सिजन सोंपना ते एरांतल्यान पूल करून तुका ऑक्सिजन दिता आनी ते कंटिन्युअस चलपाक शकता. असले 200 सुमार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर डोनेट करपाच्या ऑलरेडी 60 सुमार पावले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलान आनी GMCनूय ते येतले आनी हे येयले उपरांत ऑक्सिजन सप्लायचो जो इश्यू आहा तो एकदम सोंपतलो. हे सगळे पावले उपरांत म्हणून CMन सांगलें. तेजे उपरांत हे GMCतले पेशंट शिफ्ट जाले की खुबश्यो गजाली ऑक्सिजनाचो जो इश्यू जातालो हयसन तो मॅनेज जातलो असो दिसता. ते पळोवचें पडटलें 2 दिसां भितर कशें ते मॅनेज करता कारण पेशंट वाडत आहा एवरी डे 100 तरी 60 ते 100 नवे पेशंट जांकां ऑक्सिजनाची गरज आहा अशे एडमीट जावपाक लागल्या. तेजे उपरांत दुसरी एक गजाल आमचे नजरेक येयली हे सगळें करता आसतना की विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केल्लो की खुबशे जाण आपलो ऑक्सिजन सिलिंडर स्वताचो प्रायवेट ऑक्सिजन सिलिंडर भितर घेवन वयतना सापडिल्ले असले सेक्युरिटींक सांगलां की आपले प्रायवेट ऑक्सिजन सिलिंडर भितर व्हरपाक मेळचें ना म्हणून. पण तेजे उपरांत आयज आमी नोटीस केलें की खुबशे जाण ऑक्सिजन सिलिंडर भितर तांकां अवेलेबल नाशिल्ल्यान भायल्यान विकते घेतात. जी स्कूप ऑक्सिजन म्हणजे जे पद्दतीन आमकां ते फॅमिली मेंबरान सांगलां की स्कूप ऑक्सिजनाक कॉन्टॅक्ट करून थंय 5,000 रुपया डिपॉझीट करून ते सिलिंडर हाडटा आनी GMCच्या वार्डान भितर व्हरून आपल्या फॅमिली मेंबराक ते ऑक्सिजन सप्लाय अरेंज करून दिता. हे आमी पळयलें. तो 5,000 रुपया जे डिपॉझीट करता तेजे उपरांत प्रत्येक रिफिलाक 400 रुपया तांकां भरचे पडटा. ही गजाल आयज पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आतां ही सुपर स्पेशलिटीन पेशंट शिफ्ट केले उपरांत तो GMC वयलो लोड देंवल्या उपरांत ह्यो गजाली बंद जातल्यो की ना ह्यो आमकां 2 दिसांनी स्पश्ट जातल्यो. ह्यो गजाली बंद जाल्या काय पेशंटा वयलो जो भायल्यान आपलो स्वताचो ऑक्सिजन सिलिंडर विकतो घेवचो पडटा अरेंज करचो पडटा तेची गरज पडटा काय ती आतां बंद जाल्या. हे 2 दिसांनी आमकां स्पश्ट जातलें. आयची इतलीच अपडेट आसली. आयज सकाळी CCPन अचानक मार्केट बंद केलें. एक म्हणजे जे फ्रुट्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स आशिल्ले तेंच्यांनी सकाळ फुडें मार्केटान गेले आनी तेंच्यांनी फ्रुट्स घेतले जे तांकां फ्रुट्स विकपाचे आशिल्ले. सकाळ फुडें जेन्ना तेंचे 6 सुमार मार्केटान आयले तेन्ना गेट ओपन आशिल्ली मार्केटाची. तेंच्यांनी सगळी खरेदी केल्या उपरांत ते मार्केटान बसले आनी अचानक 10 सुमार मेयर आयलो आनी पुलीस आयले आनी तेंच्यांनी सांगलें की मार्केट बंद म्हणून. सो तांकां पुलीस सांगलें की तुमी आयनॉक्साची जी लेन आसा त्या रोडा कुशीक बसा म्हणून. सो तेंच्यांनी मार्केटांतलें सगळें सामान भायर काडलें आनी मागीर CCPन तांकां लॉक मारलें मार्केटाक आनी ते सगळे जाण भायर सामान विकपाक बसले. मागीर परतून पुलीस आयले आनी पुलिसान सांगलें की तुमकां हांगा बसपाक मेळचें ना तुमी तुमच्या घरा वचा म्हणून. सो मेयरान आमकां रिजन अशें सांगलें की सकाळ फुडें जेन्ना मार्केट ओपन केलें तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग अजिबात लोकांनी मेंटेन करूंक ना म्हणून तेंच्यांनी वेंडरांक सांगलें की तुमी मार्केट बंद करा म्हणून. सो आयजचो प्रॉब्लम असो इश्यू जालो की एक म्हणजे वेंडर्सांक खबर नासलें की बाबा आयज मार्केट बंद आसा काय ना तें. एक म्हणजे तांकां कोणाकूच सांगूंक ना की फाल्यां मार्केट बंद आसतलें म्हणून. तेंचो आयज जो माल घेतिल्लो तो सगळो पिड्ड्यार जालो. भाजी घेतिल्ली पिड्ड्यार जाली. तेंच्यांनी पुलिसांक रिक्वेस्ट केली CCPक रिक्वेस्ट केली पूण कोणेच काय लास्ट मेरेन आयकूंक ना. सो फाल्यां अशें तांकां सांगपाक आयलां की फाल्यां एक वेळ तांकां आयनॉक्सा कुशीक एक मार्क करून दितले आनी थंय तांकां बसपाक दितले म्हणून. सेकंड जो इश्यू आशिल्लो तो म्हणजे आमी पळयलां की काल एक पॉलिटिकल एलिगेशन्स जाले की पॉलिटिकल पार्टीन एलिगेशन्स केले की प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वॅक्सीन मेळटा म्हणून जे कोवॅक्सीन आसा आनी तेजो रेट चड आसा म्हणून. सो आयज डॉक्टर शेखर साळकारान ते क्लॅरिफिकेशन दिलां की पयलीं जे कोविशिल्ड आशिल्ले तांकां ते गव्हर्मेंट दिताले आनी गव्हर्मेंटाच्या PSC आनी हेल्थ सेंटर आहा बाकीची तांचे कडल्यान तांकां ते मेळटाले. सो ताचो तेन्ना रेट आशिल्लो 150 आनी सगळो तांकां रेट पडटालो 250. त्या खातीर तेन्ना 250 रेटान ते कोविशिल्ड अबाव 45 जे कोण एज आनी कोमॉर्बिडिटीज पेशंट तांकां दिताले. पूण आतां जे तेंच्यांनी कोवॅक्सीन हाडला ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताचो रेट 150 दवरला. सो आनी ते प्रायवेट हॉस्पिटलांक तेजो 600 रुपया पडटा. सो तो सगळो जो कॉस्ट आसा तो जो तांकां हाडचें पडटा तांकां आपूण वचून जे हाडचें पडटा तांकां मागीर स्टाफ लागता त्या खातीर तेजो रेट 1350 जाता. हें जालें हाचें वॅक्सिनाचें. आनी एक ICMRन एक न्यू गायडलायन्स काडला ती म्हणजे RT-PCR टेस्टा खातीर. तेंच्यांनी सांगलां की RT-PCR टेस्ट जे आमी इंडियेन जे चालू आसा इवन गोंयान जे चालू आसा लॅबोरेटरीचेर जी लॅबोरेटरी आसा तांचेर सद्या लोड पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. खुबशे टेस्ट जावपाक लागले आसा आनी त्या खातीर रिपोर्ट मातशे लेट येवपाक लागिल्ले आसा आनी त्या खातीर पेशंट जे कोण पॉझिटीव आसा तेंचो रिपोर्ट लेट येयल्ल्या कारणान तें इन्फेक्शन चड वाडटा.
सो तांच्यांनी आतां एक न्यू गायडलायन्स काडल्या ते म्हणजे तांच्यांनी सांगलां रॅपीड एंटिजन टेस्ट जेची कोणाची पॉझिटिव्ह येतली त्याची RT-PCR टेस्ट परतून करपाक येवची ना. पयलीं कशें आसतालें एंटिजन टेस्ट इवन पॉझिटिव्ह आली तरी RT-PCR टेस्ट कन्फर्मेशन करपा खातीर करताले. सो आतां तशें ना, एकदां एंटिजन टेस्ट जर पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार तेजी RT-PCR टेस्ट करपाक येवची ना. सेकंड थिंग, एकदां खंयचो एक मनीस जर सपोज पॉझिटिव्ह RT-PCR टेस्ट तेची आयली काय परतून तेजी टेस्ट करपाक येवची ना. एकदां पॉझिटिव्ह आयलो काय तो पॉझिटिव्ह आसतलो आनी ताका कन्सिडर करपाक येता की तो पॉझिटिव्ह म्हणून. थर्ड थिंग, होम आयसोलेशन आसता. जो पेशंट जो कोण कोवीड पॉझिटिव्ह आसता, जो होम आयसोलेशन आसता, ताका 10 दीस जाल्या उपरांत ताका आनी परतून टेस्ट करपाक येवचो ना. तेजी परतून RT-PCR टेस्ट जावची ना. एक म्हणजे ताका 3 दीस जर जोर ना घरा कडेन आसून 10 दीस जाल्या उपरांत जाल्यार ताची टेस्ट करपाक येवचो ना. तो डायरेक्ट नेगेटिव्ह म्हणून डिक्लेअर करपाक येतलो. दुसरें म्हटल्यार हेल्थी जो इंडिविज्युअल आतां आनी एक काल आमी एक पळयला की पॉलिटिकल पार्टिजांनी एक डिमांड केला की भायल्या स्टेटींतल्यान कोणूय यो बॉर्डरीचेर तेजी टेस्ट जावपाक जाय RT-PCR टेस्ट म्हणून. पूण आतां हांच्यांनी सांगलां ICMRन सांगलां की अशें कोण हेल्थी इंडिविज्युअल जो ट्रॅवल करता दुसऱ्या स्टेटींनी जाल्यार दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येता ताचो RT-PCR टेस्ट करपाक जायना. जर ताका जोर आसा, जर ताका आनी कितें सिम्पटम्स आसा जाल्यार तुजी टेस्ट करपाची, नाल्यार तरी टेस्ट करपाक येवची ना. आनी हें सगळें तेंच्यांनी केलां तें म्हणजे जेणे करून जो लोड जो लॅबोरेटरीचेर पडटा तो कमी जावपा खातीर. हॉस्पिटलान जेन्ना खंयचो पेशंट आसता आनी जो खूब टायम जातकीर तो बरो जाता आनी तेन्ना ताका डिस्चार्ज दिता तेन्ना तेजी RT-PCR टेस्ट करपाक येताली पयलीं. पूण आतां RT-PCR टेस्ट करनाका म्हणून सांगलें, ताका डायरेक्ट डिस्चार्ज दिवपाक येतलो बरो जातकीर. सेकंड थिंग, जो कोण एंटिजन टेस्ट करता आनी सपोज ताका सिम्पटम्स आसा, कितें जोर आसा जाल्यार कितें कोविडाचे सिम्पटम्स आसा आनी जर सपोज ताची टेस्ट एंटिजन नेगेटिव्ह आयली जाल्यारूच तेची RT-PCR टेस्ट करची म्हणून ICMRन न्यू गायडलायन्सान सांगलेलें आसा. आयज सालसेत एरियाची अपडेट अशी आसा. सालसेतीन सुमार 6,000 कोवीड पेशंट्स आसात आनी कांय दीस फाटीं बोटांनी मेजूंक जाता तश्यो केसी आसल्यो, पूण आतां देमायज केसीस वाडत आसात. डिटेल्स सांगचे म्हणल्यार अश्यो आसात. बाली 543 केसी, कंसावली 1090 केसी, चिंचिणी 370 केसी, कुर्तोरी 510, लोटली 513, नावेली 410 आनी फातोड्डा आनी मारगांव हांगासर देमायज चड 2300 केसीस आसात. एक हें म्हणल्यार आयज फातोड्डा पुलिसांनी जे गोरजे भायर लोक भोंवतात ताचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलां. तशेंच थोडीं शॉपां जे टायमा भायर रावतात तांचेरूय ते एक्शन घेतात. तशेंच आयज फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें पब्लीक अनाउन्समेंट करपाक सुरू केलां. तशेंच आमी पळयलां बेनावली एरियानूच लोक आतां दुसऱ्या लोकांक अवेअर करता, बाबा कोवीड केसीस वाडटात, भोंवनाकात, केअर घेयात, मास्क घालात, सॅनिटायझेशन करात, घरचे भायर भोंवनाकात अशें लोक अनाउन्समेंट करीत भोंवतात. तशेंच आदलो चीफ मिनिस्टर आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव हाणें लोकां लागीं मागलां फावो ते उपाय घेवचे म्हूण कोवीड आनी केसीस वाडोना जावंक. काल सांजे बेतालबाती एरियांत एक बायलेक मरण आयलें. ती कोवीड पॉझिटिव्ह आसली आनी सुमार 5-6 वरां ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायरूच उरली. तिका एडमिशन मेळोंक ना आनी अशें गमन येता की ती थंयसरूच सोंपली, गाडये भितरूच सोंपली. आनी मागीर सांजचे सुमार 6 वरांचेर बेतालबाती हांगासर तिचें मरण जालें. ही जाली सालसेताची अपडेट. आयज आमी जरी वाचून पळयत जाल्यार जायते कोरोनाची केसी वाडलेल्यो आहा आनी डेली आमी जे हेल्थ बुलेटिनान पळयतात जायत्यो केसी हांगा डे बाय डे वाडत आसा. खंय तरी आमी 800-900चेर पावलेले आसा आनी ही एकदम भिरांकूळ परिस्थिती आहा. पूण जायते हांगा जरी मार्केटान पळयत जाल्यार जे फ्रूट वेंडर आहा, वेजिटेबल वेंडर आहा, ते फूल फ्लेज चालू आसा. खंय तरी एक रोख घालपाची असो यत्न करपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा. जायते नॉन एसेन्शियल जी दुकानां आसा म्हणजे खंय तरी एक कोण खेळणी विकतलो आनी हें असली दुकानां सुद्दां चालू आसा वास्कोन, सो खंय तरी ती बंद करपाची अशी लोकांची मागणी आसा. खंय तरी थोडे लोक अशें चिंतता की हे जे स्पायक आसा रिसंटली जे स्पायक जाला इट इज कनेक्टेड टू इलेक्शन. म्हणजे जे प्रचाराक भोंवताले कॉन्टेस्टंट तांचे बरोबर 8-9 लोक एकामेकांक घेवन सगळे घरांनी वताले आनी खंय तरी हाका लागून कोरोनाचो वाड जाल्लो आसा अशें लोकांच्या मनान असो दुबाव आसा. पूण सत्य परिस्थिती अशी आसा की जे वास्कोन आयज हॉस्पिटलां आसा म्हणजे जे आयडेंटिफायड हॉस्पिटल आसा म्हणजे चिखली हॉस्पिटल जे आसा जावं MPT हॉस्पिटल जे आसा जावं SMRC आसा
थंय खंय तरी फॅसिलिटी करून दिवपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. खंय तरी ऑक्सिजन कमी पडटा जावं खंय तरी गादयो कमी पडटा, खंय तरी बेड्स कमी पडटा. आतां थोडे लोकांचें अशें म्हणणें आसा की जे लोक मेल्या खंय तरी तांकां एक व्हेंटिलेटर फॅसिलिटीची गरज आसली आनी खंयच्याय हॉस्पिटलान कितले खंयच्यानी ट्राय केलें तरी आसतना तांकां एक चान्स पडूंक ना आनी ती फॅसिलिटी अवेलेबल ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. एका वटेन वेगळ्या वेगळ्या हेल्थ सेंटरान आतां किटां दिवपाक चालू केल्लीं आसा. वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर जावं चिकालीम अर्बन हेल्थ सेंटर जावं हांच्यांनी किटां दिवपाक चालू केल्लीं आसा. पूण जायते लोक अशें दिसून येता की एक फॅमिलीन जरी 5 पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार ते लोक 5 किटां मागूंक सोदता आनी खंय तरी हाका लागून लोकांक किटांची शॉर्टेज जाल्ली आसा. जे ऑक्सिमिटर आसा जावं जे मास्क आसा एक फार्मासीन जेन्ना तूं एक मनीस वता ते सद्याक अवेलेबल ना जावं ताची रेट एकान डबल आसा. सो खंय तरी हाजेर एक रोख घालपाची आसा आनी जे हेल्थ ऑफिसरान जेन्ना आमी उलयले तांच्यांनी सांगलें की जरी एक फॅमिलीन समज 2 जावं 3 पॉझिटिव्ह लोक आहा तांकां एक किट घेवपाची आनी 3 किट घेत जाल्यार दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले अशें तांची मागणी आसा. एका वाटेन जेन्ना आमी कासावली पंचायतीन जेन्ना काल गेल्ले थंय एक मिटींग जाली आनी तांच्यांनी जे सरपंच आसा आमचे जुजे मारी फुर्ताडो तांच्यांनी एक क्लियर स्टेटमेंट केल्लो आसा की नवें प्रायमरी हेल्थ सेंटर कासावली वाठारांत बांदलेलें आहा. पूण खंय तरी ते इतलें रेडी आसून सुद्दां ते अजुनी इनोग्रेट करूंक ना. हेल्थ मिनिस्टरान हाजे पयलीं अनावन्स केल्लें की हें जे हेल्थ सेंटर आसा ते ओपन जातलें. पूण सद्याक जेन्ना लोकां कडेन खाटी अवेलेबल ना, ऑक्सिजन अवेलेबल ना, त्या टायमाचेर हें ओपन करचें अशें जुजे मारी फुर्ताडून एक कुट्टाळीचे आमदार अलिना साल्दानाक हांकां एक अपील केल्ली आहा की जे हॉस्पिटल रेडी आसा इट इज ऑलरेडी रेडी आनी ताका फक्त इनोग्रेशन करपाची देरी आहा. ती इनोग्रेशन फटाफट करचें आनी लोकांक ताजी सवलत घेवपाक मेळची अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. तांच्यांनी हेंय सांगलें आहा जे सद्याक जे कांसावलीम हेल्थ सेंटर आसा तातूंत भितर लोक टेस्टिंगाकूय वता आनी वॅक्सिनेशनाकूय वता आनी जायते लोक थंय मिक्सअप जावंक शकता. सो खंय तरी कुट्टाळी जे कांसावली एरियान भितर एक स्टेडियम आसा तेंची जे ग्रावंडाचेर दुकान आहा ती वॅक्सिनेशन सेंटर जावची जावं ते जे हॉल आसा ताका एक वॅक्सिनेशन सेंटर करचो मिनी हॉस्पिटल करचें आनी हे जे कुट्टाळीचे आमचे कांसावलीचे हेल्थ सेंटर आसा ते इमिजिएटली ओपन करचें लोकांनी मागणी आसा. एका वटेन हांगा वास्कोन जे जायते मायग्रंट लोक आसा तांच्या मनान एक दुविधा आसा की हांगा एखादी लॉकडावन जावंक शकता फुडें परिस्थिती कितें जातली. सो जे वास्कोच्यान ट्रेनी वता पटना एक्सप्रेस जावं मागीर जे हावड़ा एक्सप्रेस जावं ताचेर भरपूर गर्दी आसा आनी जे आमी मायग्रंट लेबर पळयता जे कोण बोटीचेर कामाक आले जावं जो डेली वेज वर्कर आसले तांची रेल्वे स्टेशनाचेर भरपूर व्हडली गर्दी भरलेली आसा आनी हाका लागून रेल्वे स्टेशनाचेर सुद्दां तांच्यांनी सांगलेलें आसा की गर्दी करपाक जायना. जे ट्रेनीचे जे पॅसेंजर आहा तांकां सेपरेट दवरपाचे तांच्यांनी यत्न चालू केल्ले आहा. खंय तरी लोकांचो जमावडो जावंक जायना असो प्रयत्न सगळ्या वाठारांत चालू आसा. पूण सत्य परिस्थिती ही आसा की खंय तरी गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी रेडी करची. वास्कोचो आमदार कालू सालमेदा जो आसा तांच्यांनी एक रेग्युलर डिमांड केल्लें आहा की ऑक्सिजन सप्लाय चालू जावचें जावं जे बेड्स फॅसिलिटी आहा ते अवेलेबल जावचे. खंय तरी लोकांच्या मनान हेंय दुबाव आहा की जायते लोक जे मरता कालचे एका दिसान आमी जरी हिंदू समाजाचे क्रिमोटेरियमाक जरी पळयत 12 लोकांचें मरण जाल्लें आहा. खंय तरी लांकडां शॉर्टेज जाल्ली आहा आनी आयज आमदार वास्कोच्यान अपील करीत आहा की जे लोकांनी खंयची तरी ब्रांचीस उरल्या जावं कितें झाडां उरल्या कितें लांकडां उरल्या ती थंय वचून हिंदू समाजाक डोनेट करचें. कित्याक सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या की लोक मरत आहा, लांकडां सुद्दां शॉर्टेज पडटा आनी लोकां कडेन ही विनवणी आहा आमदारांची आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाची की तुमी घरान रावचो, सेफ रावचे, सुरक्षीत रावचे, भायर सरप ना. आनी खंय तरी आयज जरी आमी सकाळीं पळयत म्युन्सिपाल्टीचे जे इन्स्पेक्टर आहा तांच्यांनी सगळ्यांनी अख्ख्या वाठारांत वचून जी नॉन एसेन्शियल दुकानां आहा ती बंद केल्ली आहा आनी सद्याक अशी परिस्थिती आहा की लोकांच्या मनान तरी भंय आसा आनी लोकांनी जे आपूण जे स्वता वॉर्डांनी लॉकडावन अनावन्स केल्लें आहा त्या लोकांनी तरी घराक बसचो आनी हें स्प्रेड जावचें न्ही अशी लोकांची मागणी आसा. वास्कोची न्ही अपडेट वास्कोची अपडेट. सांगेपे तालुक्यां भितर खूब अशी केसीस वाडटा. ह्या कारणां खातीर लोकांनी सेल्फ लॉकडावन करपाची तयारी केलेली आसा. मेन म्हळ्यार कुडचडेचो बाजार, सांगेचो बाजार, केपेचो बाजार तशेंच सावडेचो बाजार हो 80% सेल्फ लॉकडावन जालेलो आसा. तशेंच एसेन्शियल सर्वीस जी आसात ती हांगा चालू आसात आनी मेन म्हळ्यार आज सकाळीं एक रिपोर्ट येयल्ले कारणान असोल्डा पंचायतीन वाडटी केसी लागून 7 मे ते 14 मे म्हळ्यार सेल्फ लॉकडावन करपाची तयारी लोकांक विनंती केलेली आसा. तशेंच जे एसेन्शियल सर्वीस आसा म्हणजे शॉप्स आसा ती 6 ते सकाळीं 10 म्हळ्यार चालू आसतली अशें लोकांनी सांगलेलें आसा. तशेंच हांगा जी केसीस वाडलेल्या कारणान असोल्डा पंचायत एरिये भितर ZP सिद्धार्थ गांव देसाय हो स्वता सॅनिटायज करता पंचायती पंचाक घेवन. तशेंच म्युन्सिपाल्टी एरिये भितर काऱ्यामड्डी हांगा खूब केसीस जाल्ली कारणान डॉक्टर जॅस्पिन बेगेंजान फायर सर्विसांक घेवन थंय सगळें सॅनिटायज केलेलें आसा.
म्हळ्यार कुडचड्या भितर अशी खूब अशी केसीस वाडटे कारणान लोकांक एक भंय जाल्ली आसा. लोक स्वता घरा रावतात. तशेंच लोकांनी आतां खूब अशी प्रिकॉशन घेवपाची तयारी केलेली आसा. कुडचड्या वयल्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान दिसान दीस कोवीड केसीस वाडत आसात आणि आयज मेरेन पेडण्यान 1074 केसीस मेळ्ळेले आसात आणि आता दिसान दीस वाडत आसा. त्या खातीर जे पेडण्यान कोवीड सेंटर म्हणून सावळवाडा ग्राउंड सिलेक्ट केल्ले तेंच्यांनी परत थंयसर कोवीड सेंटर म्हणून सुरू करचे म्हणून लोकांची मागणी आसा. तशेंच तुये मुर्मुशा हांगा जे हॉस्पिटल आसा थंयसर सुद्दां तेंच्यांनी जागा उपलब्ध आसा. थंयसर तेंच्यांनी सेंटर उबे करचे तशें लोकांची खूब मागणी करत आसा जेणे करून जे पेडण्याच्या लोकांक पेडण्यानूच उपचार घेवपाक मेळटले. तशेंच आयज बॉर्डरान आमी विजीट केले जाल्यार थंयसर खंयच्याच प्रकारचे टेस्टिंग जायना. सादे व्हेहिकलाचें नांव सुद्दां रजिस्टर जायना आनी लोकांची मागणी आसा की थंयसर चॅकिंग जावचे जेणे करून जे गोंयान कोरोना केसीस वाडत आसा ते खंय तरी कमी जातले म्हणून. म्हापसा आणि बार्देस तालुक्याची अपडेट दिता आसतना सध्या कोविडाची जर अपडेट दितलो जाल्यार कोविडाचे केसी खूब वाडलेले आसा. खूब म्हणजे भयंकरूच जाल्ले आसात. आतां मेरेन बार्देस तालुक्यान जर पळयलें जाल्यार 200-250 वयर डेथ जाल्ले आसा. त्या डेथून 70-75 फक्त म्हापशाचेच आसा. बाकीचे हेर बार्देसांच्या वाठारांचे आसा आणि दिसा दीस केसी इतक्यो वाडत आसा की लोकां मदीं सारको भंय जाल्लो आसा. आणि ह्या भयाक लागून कांय पंचायतींनी बीन आपूण स्वताहून विलेज पंचायतींनी आपूण स्वता आपले विलेजी पुरते लॉकडावन डिक्लेअर केल्ले आसा. आतां मेरेन कलंगूट मतदारसंघाच्या सगळ्या विलेजींनी केल्ले आसा. शिवोले मतदारसंघाच्या चडशा विलेजींनी केल्ले आसा. हळदोणा मतदारसंघाचे तर 6 पंचायती आसा तेंच्यांनी लॉकडावन केल्ले आसा. थिवेच्याय कांय पंचायतींनी लॉकडावन केल्ले आसा. अशें करून चडशे 70-75% बार्देशांच्या विलेज पंचायतींनी आपूण स्वताहून फुडें सरून लॉकडावन केल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी लोकांक अपील केल्ले आसा हे जे इतले जे भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा तेन्ना लोकांनी आपलो जीव आपूण वाचोवचो आनी हेका लागून आपुणूच स्वता घरांतसून भायर सरचो न्हू. जर गरज आसा जाल्यार भायर सरचें, तोंडाक मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्सींग वापरचें आनी आपलो जीव वाचोवचो अशें तेंच्यांनी अपील केल्लें आसा. आनी ह्या हितूनसून जर पळयलो जाल्यार म्हापसा मार्केटान पासून तेंच्यांनी 10 दिसांचें लॉकडावन केल्लें आसा. तेतून आयज पासून जर पळयलें जाल्यार फूल मार्केट बंद आसा. मार्केटांचे कांय थोडे ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा म्हणजे फार्मासी जावं भुशारी दुकानां, फ्रुट्स बीन ह्योच जर दुकानां सोडलीं मार्केटांची जावं मार्केटा भायरची जी जाली जाल्यार ती जर सोडली जाल्यार बाकी चडशा लोकांनी दुकानां बंद दवरलेलीं आसा. पूण असो फरक दिसता की ये वाज गाडयो 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी ह्यो मात ये वाज आनी लोकांची ये जा चालू आसा. हेचेर मात कंट्रोल कसो कांय दिसना. ते थोडो विलेज पंचायतींनी जर पळयलें विलेज पंचायतींनी जे स्वताहून लॉकडावन जे मागला तेतून जर पळयलो जाल्यार दनपारच्या वेळार पडचे जाल्यार चडसो लोक गांवांनी बीन भोंवलो असो दिसना. खूब कंट्रोल म्हणजे खूब लोक घरा भायर सरना गरजेक आसा तसोच असो फेरफटको मारलो जाल्यार दिसता. चडशीं दुकानां बीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी बंद दवरलेलीं आसात. ही जाली कोविडाची परिस्थिती. आनी दुसरी आतां जो म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जालें आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीन आयजूच हे केला की 10 तारखेक येता ते 10 तारखेक नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष निवडटले. म्हापश्यान 2 गटां मदीं रस्सीखेच जाल्ली आसा. म्हापशेकारांचो एकवट आनी म्हापसा विकास आघाडी हेंच्यो म्हापसा विकास आघाडी ही भाजप प्रणीत आसा. आनी दुसरी जी म्हापशेकारांचो एकवट हे एक्स चेअरपर्सन सुधीर कांदोळकर हेच्या अध्यक्षते सकयल आसा. आनी जरी जालें तरी दोनूय गटांक दोगांयकूय 9 उमेदवार मेळिल्ले आसा आनी 2 स्वतंत्र आसात. आनी दोगांयची रस्सीखेच चालू आहा की चेअरपर्सन आपल्या हितून जाता. पूण अशें दिसता की हे जाली तरी आतां एक मेन म्हणजे म्हापशाचो BJPचे आहा ते म्हापशाचो आमदार जोशी डिसोजा हेच्या हितून आसा
म्हणजे त्याच्या हातीन आसता आणि दुसरे जो म्हापशेकारांचो एक वड आहा हो विरोधान असलो तरी त्यांना BJPचोच एक आमदार त्यांना त्याचो पाठिंबो आसा त्यामुळे येता तो चेअरपर्सन कोण जातलो कितें जातलो तो ह्यो म्हणजे लोकां मदीं बीन हें आसा लोकांकूय उत्सुकता आसा आनी अशें कांय जाण म्हणटात की ना म्हापशेकारांचो एक वड आहा तेतूंतले एक जाण BJPचे पॅनल आहा त्याच्या गळ्याक लागूंक शकतात अशी चर्चा चालू आसा पळोवया 10 तारखेक फुडें कितें जातलें पळय तें ही आसली आयची अपडेट। काणकोणांत कोविडाचे पेशंट दिसान दीस वाडतच चल्ल्या। काणकोणकारांनी जो सेल्फ शटडावन केल्लो तेजो 3रो दीस जेन्ना सरकार लॉकडावनाक वचपाचें तेज्या एक दिसा पयलीं काणकोणकारांनी काणकोणचे कांय जागृत नागरिकांनी एकठांय जावन काणकोण स्वता वचून बंद करपाचें चिंतलेलें पूण जेन्ना सरकारान बंद करपाचें लॉकडावन घातलें तेन्ना 4 दिसांचें लॉकडावन घातलें तेन्ना तो निर्णय आमी फाटीं घातलो काणकोणकारांनी पूण जेन्ना 4 दिसांचें लॉकडावन आशिल्लें तितूंत भितर पळोवन येयलें की एसेन्शियल्साच्या नांवाचेर प्लास्टीक किंवा कपड्याची सगळी सर्रासपणे दुकानां उगडीं आशिल्लीं सो काणकोणकारांक अशें दिसून येयलें की ह्या लॉकडावनाचो काणकोणाक कांयच फायदो जावना गर्दी ज्या जाग्यार जावपा आशिल्ली ती गर्दी जावपाक लागली सो अशें डिसिजन घेतलें वो 4 दिसांचो लॉकडावन जेन्ना सोंपतालो एक दिसा पयलीं तेन्ना परत सगळे काणकोणची कांय नागरीक एकठांय येयले हितून भितर काणकोण एक समाजसेवक शांताजी गांवकार आशिल्लो काणकोणचो फाटलो आमदार विजय पैकत आशिल्लो आनी काणकोणची आमदार जे इस्दोर फेर्नांडीस हेणें अशें सांगलें की जर तर काणकोणकारा खातीर बरें कितें जाता जाल्यार आपण तेको वच म्हणून सो काणकोणकारांनी मागीर अशें डिसिजन घेतलें की सेल्फ लॉकडावन करपाचें 4 दिसां खातीर आनी हे सेल्फ लॉकडावन केल्लें पळय तें चडांत चड यशस्वी जालें काणकोणांत सगळीं मोठी इवन सुपर स्टोर धरले ती बारीक दुकानां इवन नुस्त्या बाजार भाजये बाजार सगळें बंद आशिल्लो आज ह्या सेल्फ लॉकडावनाचो 3रो दीस आनी फाल्यां 4थो दीस सो हेजी अशी म्हणटा की काणकोणां अशी चर्चा चल्ला की हो सेल्फ लॉकडावन पळय केल्लो आसा हेजो एक इफेक्ट जो आसा कांय दिसां भितर कळटलो आंकडो कमी जातलो अशी काणकोणच्या लोकांची आस आसा।